बाळो जुते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सत उलयल्ल्याक सन्मान जाल्ले खंयपणी तुमी पळयला गे. सत उलयल्ल्याक सन्मान जावचे भारी अप्रूप आनी जावंकूच जायना म्हणयत. सत उलयल्ल्याक सन्मान जाता म्हळ्यार ताचें मरण मात्र. हें आमी पळोवन जाणा जाल्लें सत मात्र न्हय, आमच्या पुर्वजांनी कितल्यागी वेळा काळांनी घडोवन आयिल्लें सत. हाका एक बरें निदर्शन म्हळ्यार पवित्र सभेत घडल्ल्यांचें एक घडीत आमी उदाहरण समज घेवयेत. गॅलिलियो विशयांत तुमी आयकलां, आमच्या इस्कॉलांनी आमी शिकल्या त्या विशयांत, गॅलिलियो विशयांत ताणें कितें म्हळें गे म्हणून. गॅलिलियो म्हणालो, सूर्य केंद्र जावन आसा आनी हेर सर्व ग्रहां भुमी सयत सुर्याच्या भोंवतणी येता म्हणालो. आनी त्या वेळार सगळ्या संवसारार वा पाश्चात्य देशांनी म्हणयत चडाव जावन बायबलाचो प्रभाव आशिल्ल्यान पवित्र सभा म्हणाली ना हें सत न्हय. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता भुमीक चड महत्व दिलां आनी भुमीचं केंद्र म्हणल्या परी थंयसर चित्रीत केलां आनी त्या देखून आमची शिकवण तशीच आसली. देखून पवित्र सभा म्हणाली जें कितें गॅलिलियो शिकयता तें सारकें न्हय. भुंयच सेंटर, भुंयच केंद्र आनी ताच्या भोंवतणी सूर्य आनी हेर ग्रहांय एक बोवाडो काडटात म्हणून. आनी गॅलिलियोक कोर्तीक हाजर केलें आनी ताणें सूख मागसय म्हळें. गॅलिलियो दुसरी वाट नासतना ताणें सूख मागली, सुखीदार म्हणून वळखून घेतलें आनी म्हळें वय हांवें सांगिल्लें सत न्हय. पूण अशें म्हणटा की तो कोर्तींतून भायर येतना तो दुसऱ्या लागीं म्हणालो खंय हांवें सुर्याच्या भोंवतणी भुमी घुंवता वा घुवना म्हूण सत सांगल्यार सांगनातल्यार ती घुंवची रावयना. आनी सुमार काळ गॅलिलियोक ताच्या घरांतच बंदी करून दवरलो. ताणें भायर येनातले बरी, ताणें सत सांगनातले बरी, शिकयनातले बरी पळयलें. सुमार 300 वर्सां उपरांत पवित्र सभा हाचें सत म्हणून मानून घेता. जें कितें गॅलिलियोन सांगलें तें सत म्हणून 300 वर्सां उपरांत पवित्र सभा म्हणटा वय ताणें सांगलें सारकें, सुर्या भोंवतणी भंय घुंवता. अवश्य हें बरें लक्षण म्हूण दिसता. कित्याक 300 वर्सां उपरांत जाल्यार पवित्र सभेन वळखून घेतलें जें कितें ह्या संवसाराचे नियम आसा, जें कितें ह्या संवसारांत दिश्टीक पडटा तें सगळें वेळा काळा प्रमाणे तें उगडापें जाता. आनी जें एक सत गॅलिलियोन सांगलें तें सत म्हणून पवित्र सभा वळखून घेता. आनी ह्या कारणा पासून जावं पुरो आज पवित्र सभा द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वा लार्जेस्ट इन्स्टिट्यूशन येदोळ पर्यंत लांबायच्या काळाच्या अवधेक वाचून उरलें एक इन्स्टिट्यूशन आसा जावन आसा. कित्याक वेळा काळा प्रमाणे पवित्र सभेन जें कितें सतां आसात वळखूंक गळाय जाल्यार ती वळखून सतां सांगाता सोलोवंक प्रयत्न केला. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू जुदेवांची हिस्ट्री भायर काडटा. जुदेवांच्या इतिहासा प्रकार जें कितें घडलां तें ताका उडास करून दिता. जेजू म्हणटा तुमी पळयलां, तुमच्या पुर्वजांनी कितें केलें तुमी पळयलां. जावंक पुरो आबेलाच्या मरणा तावन जाकारीच्या मरणा पर्यंत. आमी जाणा आबेलाक बलिदान पेटोवच्या वेदी कडेन जिवेशी मारलो आनी जाकारीक पवित्र पोरण्या सोल्ल्यांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे जाकारीक टेंपलांतच बलिदान पेटयत आसतना जिवेशी मारलो. आनी जेजू हें सांगतना स्नानीक सुवाव आजून जिवंत आसा, नाजाल्यार ताका जेजू उल्लेख करता आसलो. केदोळ पर्यंत इस्रायलांत प्रवादी आयल्या त्या सगळ्यांक जावं पुरो इजाया प्रवादी, जेरेमिया प्रवादी आनी कोण प्रवादी तांकां एकच फत्र आयल्यात, भांयक घाल्यात, तांकां जिवेशी मारल्यात. आनी हें जेजू उल्लेख करून तांकां सांगता कित्याक तुमच्या पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदून आसात. हांगासर जेजू सांगूंक सोदता कितें म्हळ्यार ज्या कोणें प्रवाद्यांक जिवेशी मारले ते मात्र डेंजर न्हय, तांचे फोंड बांदून
तांकां दुसऱ्या दिसा कोण भाग्यवंत हिरो म्हणून मानून घेतात तेय भारी डेंजर. कित्याक म्हळ्यार तांणी पुर्वजांनी केल्ले सत तें फोट म्हणून तांणी दाखोवन दिलां. हें आमी आयच्या काळार पळोवया. एका काळार आमच्या पुर्वजांनी सत सांगल्यांक जिवेशी मारल्यात आनी ताचे उपरांत सत ते आनीक सडीत मापान भायर येवचें नाका म्हणून कितल्याशा जाणांक तांची मुर्ती उबे केल्यात. तांकां विशेष मान गौरव दिवन तांचो दबाजो तांचें फेस्तां करन मनशाच्या काळजांत आनी मनांत ते मनीस बरे मनीस वय म्हणून चड चड प्रचार दिवंक सुरू केला. पूण ताचे सांगता कितें केलां की म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी चूक केल्या म्हणून वळखूंक कोणी तयार ना. आमच्या पुर्वजांनी तांची कुणी केल्या म्हणून सांगूंक कोणी तयार ना. पगार हो मनीस सत उलयलो म्हणून आज आमी सांगता, पूण ताणें ताका कोणें जिवेशी मारलो, कित्या खातीर मारलो हें कोणी सांगनात. जावं पुरो गांधी विशयातूय तशेंच ताका कोणें जिवेशी मारलो, कित्या मारलो तें आमी उलयना. पगार आमी गांधीक महात्मा केला, पूण ताचे फाटले आमच्या पुर्वजांनी कितें चूक केल्या हें वळखून तें सोमा करचे प्रयत्न आमी करते ना. हेंच जायत्या सांतांच्या जिवितांतय जालें. सांतांनी वापरावाद्यांनी केदाळ सत सांगलें, तांचें ओपून घेवंक कोणायक मन नासलें, तांकां जिवेशी मारले. पूण ताचे उपरांत ते मेल्या उपरांत तांचे फोंड बांदले, तांची समाधी बांदली, तांची मुर्ती केली, तांकां मान दिलो आनी ताचे उपरांत तांकां आमी मान करूंक सुरू केलें. पूण एक सत लिपोवन गेलें कितें म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी तांकां कित्याक जिवेशी मारले. हे सवाल आज जेजू आमकां नियाळ करूंक आपयता. मात्र न्ही, आमी पुर्वजांनी जें कितें चूक केल्या ती आमी मुखारून व्हरची न्ही, ती थंयसर सोडी जाय आनी कितें सत आसा वळखून घेवन जिवंक प्रयत्न करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां उलो दिता. जेजू इतलें सांगूंक एक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू एका फरीजेवाच्या घरा जेवणाक गेल्लो आनी थंय फकत ताणें हात पांय धुयनासतना जेवंक गेल्ल्या वेळार त्या फरीजेवांनी दाखयलें तें रियाक्शन पळोवन जेजू तांची सगळी हिस्ट्री काडटा आनी तांकां एक सत्राय दिवन सांगता. जेजूक भायर गेलो जाल्यार जायतो लोक राखून आसलो, जायतो सादू लोक कितेंच सडीत देवाच्या उतराची जाणवाय नातलो, नियमशास्त्र जाणा नातलो लोक जेजूक पळोवंक आत्रेकतलो, ताचे सांगात रावंक आत्रेकतलो, ताचें उतर आयकूंक आत्रेकतलो, ताणें केल्लीं आसर्यां पळोवंक आनी स्वता गूण जावंक आशेतलो. हरिहरीनी लोक येवचो पळयतात जाल्यार हांगासर भोव थोडो लोक, भोव थोडे जण जाणारे शिकपी शास्त्री फारिजीव हे देवाचें उतर जाणात, नियमशास्त्र जाणात आनी नियमशास्त्र वाचल्यार खंडीत जावन कळीत आसा मनशापूत केदाळ येता आनी कितें म्हणून सगळें ते जाणात. जाल्यारय जाणा आसोनी ते जेजू येताना वळखून घेनात. देखून जेजू म्हणटा, तुमकां जाणवयेची साबी दिल्या, तुमकां देवाचें उतर कळीत आसा. देवाचें उतर कितें सांगता मनशापुता विशयांत, जेजूच्या येण्या विशयांत कितें सांगता हें सगळें कळीत आसोनी, तुमकां जाणवय आसोनी तुमी जावन हेरांक सांगनात आनी तुमी वळखून घेनात. हें जावन आसा, ही जावन आसा वर्ती सूख. कित्याक दिल्ली जाणवाय समजनासतना जाय म्हणून ती लिपोवंक प्रयत्न करचे आनी हे मोगाच्या भावांनी भयणी सताक लिपोवंक बारीच सुलभ जावंक पुरो थोड्या काळाक. पूण तें सत एक ना एका काळार भायर येतास आनी भायर येजेस जावंक पुरो. जें कितें स्थापीत सत कितें म्हण आसा, एस्टॅब्लिश्ड ट्रूथ कितें आसा, ताच्या विरोध कोणें वचोंक बारीच कश्ट. कितेंय दुसरें सांगलें जाल्यार तें सारकें करूंक त्या मनशाक मात्र न्ही कोणाकी जावचें ना, एक्सेप्ट करूंक बारीक कश्ट आसात. देखून आमी पळयता परिस्थिती मस्त बिगडोन वेते आसा. आज मॅक्सिकोंत मॅक्सिको नंबर 1 राष्ट्र. कित्याक म्हळ्यार जर्नलिस्टांक जिवेशी मारच्यांत नंबर 1 राष्ट्र मॅक्सिको. भारत कितल्या स्थानार आसा कळीत आसा की 26 स्थानार आसलें, देंवन आतां 8व्या स्थानाक पावलो. म्हळ्यार मॅक्सिकोक आनीक लागीं येते आसा. म्हळ्यार आमी तसल्या एका देशांत जियेते आसा. आमी कितेंय सांगूं पुरो, पूण सत उलयतल्या मनशांक नाश करच्यांत आमचो देशी मस्त लागीं आसा. हें आमी समजून घेवंक जाय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, सत सांगूंक
थोड्या मट्टाक सुलभ. जर ते सत दुसऱ्या विशयांत आसा जाल्यार मात्र सबार बोडीम देशा विशयांत आमकां सत सांगोंक बारीक कशी, सत सांगलें आयकोंक कशी, वा खंयच्याय मुखेल्या विशयांत, खंयच्याय एका व्हड मनशा विशयांत, खंयच्याय एका संस्थ्या विशयांत सत सांगलें आयकोंक आमकां सांगोंक दुसऱ्यांक सांगोंक बारीक सुलभ आनी तें आमकां इजी. पूण तें खंय आमच्या भितर मात्र त्या मनशा मुखार वचून सांगोंक कोणाक धैर्य ना. पूण तेंच सत हेरांनी आमच्या विशयांत सांगलें जाल्यार ताचो परिणाम सगळो उलटो रावता. कित्याक आमकांय सत म्हळ्यार पसंद ना. आमच्या विशयांत सत सांगलें पसंद ना. दुसऱ्या विशयांत सांगचें जाल्यार आमकां सुलभ आयकूंक, आमकां खुशी आयकूंक, उलोवंक की खुशी. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज जेजू आमकां सत, इफ यू नो द ट्रूथ यू वील बी फ्री. सत तूं जाणा जशी जाल्यार तूं संपूर्ण स्वतंत्र जाताय म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सत तें सत थोड्या काळाक तें दमून धरयेत, थोड्या काळाक तें चिड्डून धरयेत, थोड्या काळाक कोण सत सांगता तांकां कंट्रोल करयेत. पूण एक फावटी तो मनीस मेलो जाल्यार, सत सांगलो मेलो जाल्यार थोड्या काळान तें सत वयर येताच आनी एक ना एका काळार तें उक्तें जावन जें कितें सत आसा संवसाराक कळीत जाताच. देखून आमी कितलें तें दांपून व्हेलें जाल्यार सोमी तें उगडापें करतलो. कीर्तन पयलें कीर्तन आमकां सांगता, खोटे मनीस वाऱ्याक उबरवेच्या पोला बरी. भाताची पोल आमी जाणाव, ती आस उरतना ती पोल वाऱ्यार उबोवन वेता, ताका कांय अस्तित्व ना. देवा मुखार खोटेपणाक केन्नाच अस्तित्व ना. ते एका घडयेक आसा म्हणले बरी दिसोंक पुरो, तें नास जावन वाऱ्यार वेता तसलें. पूण नितीवंताची वाट देव राखता. आनी नितीवंत मनीस मरोन गेलो जाल्यार ताची नीत संवसाराक ती कळीत जातली.